मी दोन्ही सीट जिखपाचे हेजेर आसा. नॅशनली तेजे पळोवपाक गेले जाल्यार एक मोदी नाका, मोदी म्हारगाय हाडल्या, मोदीन आमकां काबार केल्या ही भावना देशभर जाता. आनी त्या खातीर आयज सगळे सर्वे आसात ते सगळे सर्वे दाखयता की काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्स हो नेक्स्ट सरकार करता. सपोर्ट्स केल्या खास करून बहुजन समाजान पयले फावट म्हाका दिसता असो सपोर्ट काँग्रेसीक केल्लो आसा. त्याच्या खातीर सगळ्यांच्या धन्यवाद म्हणटा इन एडवान्स. फाटी काँग्रेस लिडर हाजे पयलीं दिगंबरूय काँग्रेसीन आसले, सो हाव डू यू लूक एट इट? काँग्रेसीचो एक्चुली खरें तर सत्यानाश केला जाल्यार हो दिगंबर कामती. म्हणजे 2007 म्हणजे 2005 हांव काँग्रेसीक जॉईन जाला. 2007 काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री केलो आनी तेजे नंतर मुख्यमंत्री करून हेणें काँग्रेसीची कशी सत्यानाश केलो तो तेन्नाच्यान म्हणजे 2007च्यान आमची खरी वाट लागपाक लागली. थंयच्यान आमच्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्याचेर करप्शन चार्जीस लागना. तितके दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना तेजेर आनी आमच्या सरकाराचेर हें जालें आनी तातूंतल्यान आमकां खुबशे त्रास जाले. थंय आमची संघटना काबार जावपाक लागली. तेन्ना सुभाष शिरोडकर अध्यक्ष आशिल्लो. आनी सुभाष शिरोडकराक कशेंच संघटना बांदपाक दिली ना. प्रत्येक गजाली आपल्याक कशें सोय सुतक जाता त्या प्रमाणे तेणें संघटना सगळी चलयता. म्हणजे कोणाक संघटना बांदपाकूच दिनाशिल्लो. जशें आपल्याक जाय तशें हें करतालो. कारण तो मुख्यमंत्री आशिल्लो. सुभाष शिरोडकर त्या टायमार हांव सारको लागींच्यान संघटना पळयतालो. तो संघटना बांदपाक सोदतालो. हो ताका जाय तो सपोर्ट करनासलो. वयल्यान तो काम करता. तेजे नंतर हांव अध्यक्ष जालो तेन्ना सुद्दां आमी तेंच पळयलें. हो सगळें डिसिजन आपूण लादपाक सोदतालो कंप्लीट हें करून. आनी अनफॉर्च्युनेटली दिल्ली ताका सपोर्ट केलो कंप्लिटली. कारण हो एक सिनियर लिडर आसा, माजी मुख्यमंत्री आसा आनी कदाचित ताका ते मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्टूय करपाक. सो हेणें खंयच्याच केन्नाच संघटना बांदपाचेर भर दिलो ना. आनी काल तोच इंटरव्यूंत तेंय सांगतो म्हाका दिसता देव तेजे तोंडांतल्यान उलयलो आसतलो की आपूण म्हणटा तो काँग्रेसीन आसतना सुद्दां BJPच्या लिडरांच्या तशें नाशिल्लो. म्हणजे हितून तो कसलो गद्दार तो कळटा. ज्या पार्टीन तुका मुख्यमंत्री केलो तेजे नंतर CLP लिडर केलो आनी तूं आयज सांगता की आपूण BJPच्या लिडरान तेन्ना सुद्दां टचान नाशिल्लो. म्हणजे कितलो गद्दार आनी कितलो फटींग हेजेर कोणें विश्वास दवरपाचो ना हें तातूंतल्यान कळटा. आनी दुसरें म्हणजे हेणें केन्नाच बरी डिसिजन लोकांक हें करपाची घेवना. आनी त्या खातीर आमची परिस्थिती कितें जाली 2012 आमचे कडेन जवळ जवळ 23-24 आमदार आशिल्ले ते आमी 9चेर पावले. सो कोणें वाट लायली पक्षाची खरी पक्षाची आमची संघटना वाट लायली. हेणें कितें 2007 जो मुख्यमंत्री जालो तो 12 मेरेन आमच्या इलेक्शनान 9 आमदार जाले. तेजे नंतर परत आमी पार्टी हें जाली. तेजे नंतर 2017 आमगे 17 आमदार जिखून येवन सुद्दां सरकार न जावचें तेजो मेन जबाबदार म्हणजे दिगंबर कामत. तेणें जर सांगलेलें आपल्या मुख्यमंत्री नाका तुमी करात कोणाकूय त्या टायमार सुद्दां आमचो सरकार सत्तेर येतलो आशिल्लो. तेजे नंतर CLP लिडर गेले का एक तोंडान घेता सरकाराचे विरूद्ध उलयना, सरकाराचेर हल्लो करता. आनी आमी सुद्दां हल्लो केलो जाल्यार आमकां खंयच्यान तरी हो हें करपाचेर हेणें प्रयत्न केले. कोणा पार्टी हाडपाचें आनी कितें करपाचें हें सगळें डिसिजन तो घेतालो चडशे मेजर. आनी जे कितलेशेच कॅन्डिडेट घेतले वेगळे लिडर घेतले. बाणावले सारके तो कॅन्डिडेट घेतलो पूण ताका जिखून हाडपाक सायडीक शकलो ना. कुडतोरे सारके एका जे राजनाला परत येवपाक सोदतालो त्या टायमार कुडतोरे सीट तेच्यान जिखपाक हाडूंक शकना आनी हो मुख्यमंत्री जावपाक शकता. म्हणजे तुजे सायडीचे सीट तुज्यान जिखपाक जालें आनी तुका मुख्यमंत्री जावपाक जाय. म्हणजे एक्चुली संघटना कोणें काबार केली जाल्यार हेणें काबार केल्यार ते आतां तो वयतकर निवळ जावन आमी परत आतां ती बांदपाक सोदता आनी परत ती मारपाक सोदता. पंजाबात जालंधर थंय चरणजीत सिंग चन्नी जो माजी मुख्यमंत्री आसा पंजाबाचो तो कॅन्डिडेट थंय आसा आनी म्हाका ती एक जबाबदारी दिल्ली आसा. सो इलेक्शन सुद्दां हांव थंय उरतलो. बेजिकली पंजाबात एक वेगळें वातावरण आसा. बाकीच्या राज्यांनी जे चल्लां की काँग्रेस वर्सेस BJP हांगसर काँग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी म्हणजे इंडिया अलायन्साचेच पार्टनर थंय झगडटा. आनी ते काँग्रेसीची हें परिस्थिती बरी आसा आनी म्हाका खात्री आसा मॅक्झिमम सीट्स आमी पंजाबाक जिखून इंडिया अलायन्साचो सरकाराक हातभार लागतलो. हेजे पयलीं मणिपूर, नागालँड आनी त्रिपुरा इलेक्शन करून तेजे नंतर हांव गोंयांत कॅम्पेन केली. आतां ही नवी जबाबदारी दिल्ली आसा. बरी आसा. पार्टी जंय आमकां जबाबदारी दिता थंय वचपाची. अशी परिस्थिती आनी वायट जाल्या. सो तेजे परस वायट आयज परिस्थिती जाल्ली आसा BJPची. आनी जेन्ना एक फेज जाता त्या फेजीन ते आनी सकयल देंवत आसा. आनी जे ते 400 पार म्हणटाले ते आतां कमी म्हाका दिसता आतां 100 पार काय 150 पार अशें म्हणपाक पडटलें. घेयना म्हणटा पळय
हांव ताका विचारपाक सोदतां की 2007 जो 2005 तूं काँग्रेसीन येयलो आनी 2007 तुका मुख्यमंत्री केलो, कदाचित ती डिसिजन तो म्हणटा आसतलो सारकें जालें ना म्हणून. कारण तेन्ना पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्लो रवी नायक आनी रवी नायकाक बहुजन समाजात ताणें पार्टी खरेंच बरी बिल्ड केल्ली. अधिकारान ताका मुख्यमंत्री जावपाक जाय आशिल्लो. सो कदाचित ताका जर मुख्यमंत्री केल्लो आशिल्लो 2007 आयज आमची ही परिस्थिती जावपा नाशिल्ली. रवी नायक परत पार्टी बिल्ड करता आशिल्लो, बहुजन समाज आमचे कडेन लागीं येता आशिल्लो. कदाचित ती डिसिजन रॉंग जाली ही तो पाकिस्तान येवन तेच्या तोंडांतल्यान उलयला आसतलो की पार्टी डिसिजन सारकी घेयना म्हणटा. तर हाका मुख्यमंत्री केलो ती डिसिजन हाका जी चुकली आसतली आनी परत हाका CLPचो लिडर केलो ती डिसिजन चुकली आसतली. परत हाका CLPचो लिडर केलो ना म्हणून पार्टी सोडून गेलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.